सकाळच्यान पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून वास्कोच्या सिद्धार्थ कॉलनीचो दुरीग कोसळ्ळो. सेगीत पावस पडटा, उदक वचपाक योग्य सोय नाशिल्ल्या कारणान दुर्गाच्या कुशीक भरपूर प्रमाणात उदक सांठून उरिल्लें आनी ताका लागून दुरीग कोसळ्ळो. दुरीग कोसळून थंय उबो आशिल्ल्या मनशाचेर तो पडलो. ताका दुखापत जाल्ल्या कारणान ताका आतां हॉस्पिटलांत दाखल केला. त्या कंपाऊंड वॉलाच्या एका सायडीन उदक भरून उरिल्ल्या कारणान हो दुरीग फुगलो आनी तो नेमकोच त्या ठिकाणी तेजेर पडलो. हे दोगूय जाण जे दृश्यान दिश्टी पडटा मनीस त्याच टायमार थंय गेल्लेले आनी त्याच टायमार ते जेन्ना उदकाची पळोवणी करताले अकस्मात हो दुरीग तांचेर पडिल्ल्याची म्हायती फुड्यान आयल्या. पळोवपाक शकता कशा तरेन हो दुरीग एका सायडीन उदक भरलें आनी तांचेर तो पडलो दुरीग. एकट्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्या कारणान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला आनी ताचेर फुडले उपचार सध्या चालू आसात. सुमार जेन्ना हो इन्सिडंट जाल्लो, इट वॉज रेनिंग हेविली फॉर पास्ट 2-3 days. ड्यू टू रेन द वॉटर वॉज एक्युमुलेटेड ऑन द अदर सायड ऑफ द कंपाऊंड वॉल. जेन्ना आमचो मनीस एज अ सेक्रेटरी सकाळी आमी थिंगा आसलेले फॉर द इन्स्पेक्शन, सो वी फाउंड दॅट द सिपेज ऑफ वॉटर जे उदक थिंगा भरलेलें इट वॉज मोर दॅन हाफ अ मॅन यू कॅन से till this night. So जेन्ना आमी उदक ते वी फायंड आउट लायक कितें जालां, सिपेज कित्याक इतलो उदक येयना. सो आमचो सेक्रेटरी उबो हिंगा आसलेलो टू सी द वॉल कितें जाय. At that moment, in the friction of time, the wall collapsed on him, due to which severe injuries are there, and he's admitted in SMRC hospital. So as the doctors, they have said like he fallen the operation because of his pressure level. So the raining, the disaster. Property side in ati konachi it is. So that we don't have an exact idea of it. That we'll discuss with the panchayat thing about.